फुल फ्लेज फंक्शनिंग रेराचे केन्ना जातले तुमचे अर्दे तुमचे ऑफिस TCP हा डिपार्टमेंट एक तुमच्या अंडर येता जागा हा मागयला आमी घालता ते जाग्यार म्हणजे काम चालू आहा इट इज नथिंग इज स्टॉप एवरीथिंग इज वर्किंग रियल एस्टेट वॉज वी आर आस्किंग फॉर मोर टाइम बट वी हॅव नॉट डिसाइडेड ऑन गिविंग देम मोर टाइम आनी 9 दीस मागताले 9 दीस मागताले ते आनी अजून 45 दीस आहा तेंचे 3 वर्सां सगळेच कडेन गोंयांत PWDचें मोठें काम जावं ना सिलेक्टेड जंय मागीर जालां आतां विशय जालो कितें CMन 25 कोटी सँक्शन करता म्हटलें 15 कोटी पयलीं 10 कोटी मागीर ते जालें मागीर कोण येयलें तुमची GST थारावंक ना म्हणून सगळे फायली परत येयल्यो GST थारावपाक ताका आनी म्हयनो गेलो GST म्हणजे एक आयटम न्हू तो प्रत्येक आयटम लागता सेपरेट GST ती म्हणटकच ती आतां फिक्स जालें म्हणून एखादो परते फायली सीक वयतल्यो सकयल देंवले पळय ते वयर चडटले जाल्यार टेंडराक लागीं पावले जाल्यार टेंडर जातले मान्सून येतलो सत म्हयने गावता कामाक एक्चुअली काम करता 7 म्हयने गावता GST थारावपाक आनीक म्हयनो कितें घेवपाचो ही सगळी आमदारांची कामां अलॉट केली म्हणजे 15 आनी मागीर 10 ती सगळी अडकल्या जातात चडशे अडकला कितके फुडें पावले ती खबर ना म्हाका कित्याक हांव प्रत्येक फावटी सांगता सर फायली सकयल येयल्या सकयल वयर वयर परते वचोंक जाय मागीर टेंडर जावपाक जाय कितके वर्स खबर जाता आनी ओल्ड कामां ओल्ड GST पयलींची कामां जाल्यार GST इम्प्लिमेंट करचे ती कांय उरूंक ना